लोक म्हणल्यार कितें जाला आतां रेल्वेच्यान 500 मिटर सुद्दां लोकांक तेणी नोटीस धाडल्या. आतां तांकां आमी कितें सांगलें थंय कितें करता आसतना प्लॅनिंग करताय न्हू. आतां एक रेल्वेक बाबा आतां वाडोवपा जाय दुसरी लायन घेवपा जाय जाल्यार ताका सटन जागो जाय पडटा. सो तितल्या जाग्या भितर करपा जाय न्हू. तुमी आतां हिंगच्यान आमगे बॉर्डरीचेर पडटा थिंगा आतां कुडतरी पडटा त्या जाग्यार तुमी ताका नोटीस धाडलो आहाय. नाजाल्यार तुमी येवन सर्वे करून त्या लोकांक दाखोवन बाबा ह्या जाग्यार कोण पडटा ते चोवपा सर्वे करून प्लॅन सारके चोयन करपा न्हू. कितें जालें जाणा रेल्वेचे ऑफिशियल येवन तांकां नोटीस धाडलें लोकांक आनी ती नोटीस म्हळ्यार अशें जालां की रेल्वेक सटन जागो जाय पडटा वायडनींग करपाक जावं आनी कितें करपाक. पूण तेणी टेस्ट केलें ना मेळटा थिंग लोकांक नोटीस धाडलें. सो लोकांनी आमकां आपयलें आनी लोकांक मिटींग घेयली आमी लोकां कडेन आनी मिटींग घेवन आमी डिसायड केलें की वचून तेंगेल्या ऑफिशलाक मेळपाक. आनीक जी सावथ वेस्टर्न रेल्वे आसा तेणी एक नॉमिनेट करून दवरला मनीस तो KFC वयर रावता थिंगा ऑफिसान. सो आमी तेका वचून मेळ्ळे आनी तेका कडच्यान डेट घेतली. म्हणजे आमकां तूं यो आनी दाखय म्हण की हिंगा कितली जागो तुमकां जायो आनी खंयच्यान तुमकां घेवपा आहा तें की लोकांक तुमी अननेसेसरी हे भाशेन हॅरास करनाकाय म्हण. आनी तेणें आमकां डेट घेवन आयज आमकां 15 तारीख दिल्ली सप्टेंबराची. पूण आतां ते फोन करीत जाल्यार तो म्हणटा आपूण आतां सद्या हिंगा ना आपल्या आनी दुसरे कडेन काम पडलें आनी मिटींगे गेलो म्हण आपूण मेंगलोर. सो आपूण फाल्यां ना जाल्यार मंडे. आमच्या गांवांक रेल्वे ट्रॅक हाडले जें आतां जशें उबालदान सांगिल्लें तशें करून नावेली आहलोलें 2001 प्लॅनाचेर आतां कितें म्हणल्यार ते हे प्लॅनाचेर आमकां दाखयलो आहा आमगे हितून. आतां आमी जेन्ना रिजनल प्लॅन तयार केलो तेदो एक कफ दाखयलें 19 घरां वयतालीं विलेजारांक गेलीं तें तेणी दुसरे कडेन शिफ्ट केलां. आतां हिंगा लोकांक प्लॅन दाखयनासतना लोकांक फूल करूं सोदताय कितें हांव नेणाय गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी. जशें आमी लोक गेले सरपंचा बरें सरपंचान सांगिल्लें कितें आहा तें करया. आपूण आपयना MLA आपयता ZP आपयता सगळे ऑथॉरिटी हिंगा आपयता डेप्युटी कलेक्टर रेल्वे ऑथॉरिटीज. आयज लोकांक इतली युनिटी चोयन म्हाका दिसता हे हिंग कोण येवपा आहाय ते येयले नाय. म्हाका दिसता त्या लोकांक भिल्याय वो तेंको प्लॅनिंग सारकें ना. आमी फकत इतलें मागताय आमगे गांवचो हेज पयलीं पासून ग्राम सभा आमी घायिल्लें आमगे विलेजी जी गव्हर्मेंटान लँड एक्वायर केली आहा तेच प्लॅन आमकां दियाय. आज पासून खंयच्याच लँड एक्वायर केलो आपण तेच प्लॅन दिलो ना. पंचायतान लेटर धाडलें तांकां प्लस सेकंड रिमांयडर धाडलो आजून पासून धाडना. सेकंड हांवें फॉलो अप केलें ना तेंको प्लॅन नाय. आतां रेल्वेकूय आमी तेंच सांगलोलें बाबा तुमी आतां तुमगे प्लॅन घेवन येयाय. म्हाका दिसता तेंको तेंगे कांय ना ते लोकांक फकत फूल करूं सोदताय. आनी म्हाका दिसता आयज राडोयकारान ते एक पॉकेट ब्रेक कोताय फाल दुसरे कडेन ब्रेक कोन आमगे आख्खो बेल्ट घेवन वयतले दिसताय म्हाका. Monday, Tuesday, we have to go back and we have to come back. So we are not sitting like this idle where we can come back every time. First, they had sent a person from the Talati office or somewhere. I have the form with me. They had asked us to sign this blank form. They thought everybody is illiterate. I read this form, okay, which mentions that we have to let you know that we will cut your property. This is the amount that we are going to give, everything dash dash. And they wanted us to sign this form. When I read this form, I told them I will not sign the blank form, neither will I allow anybody to sign this. I had gone for the meeting as well last time when I had come to the deputy. I had his number with me. I told him that we will not sign this form unless and until you come here and let us know the marking where you are cutting the property. After that, we will think about it. So this was the same form they had given us there as well. So when I spoke to the people, they didn't sign the form. And today they had given a date. So for that, I had specially come. Now, if they are not here, that is their problem. So if they are not interested, we are not interested in giving our property. It's very simple.